हांव जोकी पेद्रो रोड्रिगीस म्हजें नांव कोलवाचो। हांव एज ए ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी आतां हांव बोटकार। हांव सीएमा सांगूंक सोदितां जेन्ना आमी हे बोटकारपण चालू जालां तेन्ना खूब रांपोणकारां बोटकार एकमुड्या लासून झगडले, रगत घाली, बोटी लासल्यो, आमी रांपणी लासले, भाव मारले। आतां ते रांपोणकार काबार जाले। आतां ते रांपोणकार आतां ना, 95% मायज काबार। आतां आमचे कोलवा तूं बेनावली तूं कोस्ट बेतूल कोस्ट चोयल्यार एक दोन बेनावली रांपणी आहाय 10-15 लोकांच्यो ते चलयताय। आनी आमचे कोलवा दुकोले कोणा कडेन एक फिशरमॅना कडेन रांपोणी आहा, ती दोयरो तोंड जाला म्हणटोची ती दोयर रांपोण घालपा वयता आनी तितली ते कडेन कॅपेसिटी ना ती इतले मानाय घेवन चलोवपाक। आनी आमी आतां बोटकार जावन दोयऱ्या वयता आनी तेन्ना मातांनी जायतो रांपोणकार आतां आवरलो हे बोटकार त्रास कोताय आनी कितें कोताय म्हणून। पूण बोटकार रांपोणकाराक कोणा त्रास कोना। आमचे कोलया रांपोण दवरल्या पासून आमी तांकां नुस्तें दाखोवन रांपोण घाल म्हणटा आमी तांकां हेल्प कोताय। आनी दुसरें म्हणल्यार केन्ना सडनली एक मिस्टेक जाता, रांपोणकाराक बोट बरोवन कातरता, मागीर एका सांपळ्ळो एक फेटीचेर हारी कोताय। पूण आमच्योय बोटी भायर गेले म्हणटा आमचे लाखांची नेटां भायले स्टिमार जावं व्हडल्यो बोटी काबार कोताय। आमचे गव्हर्मेंट पासून बोटी मारून बोटी बुडोवन पासून गेल्ले आहाय, बाय मिस्टेक ती घडटा। फिशरी डिपार्टमेंटान सांगूंक सोदता तेमी समजून घेवचें आनी कितें तें जाणा जावचें। कित्याक कार्पेंटराक फिशरमॅना खबर आसपाना आनी जोतकाशाक पासून फिशरमॅन कितें काय खबर आसपाना। फिशरमॅनान तर ट्रेडिशनल आनी बोटकारां सांगा ते भासाभास करून उलोवचें आनी कितें साद तें सारकें चोयचें। आतां हांव 7-10 वर्सां जाय दिले चोयता, बोटकार फकत डिझल वेस्ट करून भितर येताय। गेल्या वर्सा पासून 500 किलो सुंगट मेण आसतना बोटी आहाय, इतलो एक्सपेंडिचर करून। देखून गव्हर्मेंटान तूं ट्रेडिशनल तर चालू कोता आख्खे वर्सभर चलय हातींनी। आनी हांव म्हणून सोदतां कितें हेचोर मॅकनायज विथ इंजीन चालू कोता तर त्या टायमाचेर ट्रॉलर फिशींग बोटी सोडच्यो। हांव कोणाकूच क्रिटिसायज कोना आनी कोणाचो धंदो बंद करूं सोदना, पूण हांव एज ए बोटकार आनी एज ए ट्रेडिशनल फिशरमॅन हांव साफर जाता पळय। मुगेले जायते भाव हे बोटकार साफर जाताय, जायते रिणान बुडलेले आसाय। देखून ह्यो बोट्यो तांकांय चलोवपाक दिवच्यो फिशरमॅनाक। ह्यो फिशरमॅनान बांदल्यो बोट्यो, भांडोळकार आमगे भुरगेपणान आमगे पाय ते सांगताले भांडोळकार येवन गेलो मो रांपोणकारा बरें तुमी कितें घेवन आसाय रे, बोटी बांदयाय म्हूण। आनी आयज म्हळ्यार जायत जाणांनी बोटी बांदल्यो आनी गोव्हर्मेंटाच्या म्हळ्यार जायती म्हळ्यार सबसिडी मेळटाली रांपोणकारां बांदपा त्या टायमार। त्या टायमार तेमी बांदूना। आतां तर ह्यो बोटी तर हे टायमार चलोवपाक मेळना जाल्यार त्यो बोट्यो वयर काडून म्हळ्यार सुकोवन दवरपाच्यो, चलोवन फायदो ना कसलोच। देखून गव्हर्मेंटान समजोन हे मोटर बोटी स्टार्ट जाता तेन्ना फिशींग आहा बोट्यो। हांव तुका व्हडले पर्सिलां जे भायर नुस्तें मारता आमी हेच जाग्यार नुस्तें मारपाचें। देखून ह्यो फिशींग बोटी आहा पळय ट्रॉलिंग कोत्ता त्यो तांकां हे टायमाचेर नुस्तें मारपाक हे फिशींग करपाक चान्स दिसता गव्हर्मेंटान। आतां सगळे फुडें वयता। आतां तूं घरा कडेन बसो राव मिक्सचर हाडून दिता, शेतां कोसपाची गरज ना, ट्रॅक्टर कोसता, सगळे फुडें गेल्ले आहा। आनी आयज असल्यो फायबर बोटी बांदून जायते बोटकार रांपोणकार फुडें गेल्ले आहाय। आनी आतां हांव गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदतां आतां चोय आतां बोटी भायर सरल्यो, फायबर बोटी भायर सरल्यो, सुगोड मारपा लागले। हांव मानाक म्हणा मारपाचें, पूण हांव म्हणा आयज जायत्यो बोटी आहाय ज्यो सुंगटाचेर जेवपाच्यो ट्रेडिशनल जे करपा नाय ते आतां बोटी आहाय ते कडेन। आनी ह्यो बोट्यो तर हें सुंगट मारूंक मेळना जाल्यार त्यो बोटी काबार फकत त्यो बोट्यो पेंट आनी नट बोल्ट टायट करपाक उरल्यो। कितल्यो बोट्यो आयज थिंगा धोक्यार लोडटाय, चलोवपा जायना जाल, थोड्यो बुडले पासून थिंगा, थोड्यांची झाडां गेल्लीं। हांव गव्हर्मेंटाक इतलें मागतां जरी तर तूं ट्रेडिशनल म्हणून समजून तर तूं चालू दवरता 31 जुलय पासून कोणेच दोयऱ्यांत वयचें न्हू मोटर इंजीन स्टार्ट मारून। आतां न्ही ऑरस बरें फिशरमॅन ट्रेडिशन म्हणटा ताका मारून दिया। आमी हुंच्या वगोर कितें आहाय तूं भायर वच म्हूण तेन्ना वचपाक। आतां पासून हांव सप्टेंबरां वचपाक मुगे बोट रेडी आसल्या पासून हांव सप्टेंबरां वचपाक रावलों। कित्याक गव्हर्मेंटाकूय सपोर्ट करुया हे लॉकडावना लागून, हे व्हायरसा लागून, हे दुयेंस पास म्हणून। जरी तर आयज तर ह्यो बोटी भायर सरल्यो आनी सुगोड मारताय, हांव म्हणटा मारपाचेंच। आनी कोणेय जर हे रांपोणकारां मुखार सरून हें सुंगट मारपाचें तें म्हाजी मेळना। हांव म्हणटा आयज असल्यो बोटी आहाय ज्यो आयज ते सुंगट मेळना जाल्यार ते चलोवन फायदो ना।
त्यो बंद उडोवपाच्यो ते म्हाज्या फाटल्यान बाय सोले म्हणून तांकां सुंगट कांयच मेळना ते डिजल वेस्ट करून भितर येताय आनी मुखार तांकां दुसरें नुस्तें मारलें जाल्यार तांकां तें मेळना जावं बांगडो इसो ताल्ले बाल्ले तसले तें कडेन जायना ते फकत ट्रॉलिंग हे ट्रॉलिंग बोटी आहा पळय त्यो हे टायमाचेर तांकां चलोवपाक गव्हर्मेंटान दिच्यो तेंचे बराबर इतलें सांगून हांव खबर करता.